ही सगळे मिटिंगे घेवन मागीर मशाल मिरवणूक काढून जो उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद ताका मेळ्ळो, जो एक लायन आमची सोपान इतलो लोक क्राऊड जो जालो आणि जो सभा निमाणी जाली, ह्या सभेक सामको उदंड असो प्रतिसाद थंयसर ना भूतो न भविष्यती अशा पद्दतीन थंयसर ह्यो एक सक्सेस जाली सभा. आणि त्याच्या उपरांत हे भाग पडले खंय तरी वयर सुद्दां सरकारी यंत्रणा जागी जाली आणि हेचेर निर्णय घेवन हे ताबडतोब रद्द केले. तर जे रद्द केला तशेंच कायमस्वरूपी फुडें आसचे ते परत आणि ते लोकांक त्रास जाता तशें कांयच गव्हर्मेंटान परत करचें न्हू. आणि ज्या पद्दतीन आमी सगळे एक जावन ते इतर गांवांतले सगळे अख्खे पेडणे तालुक्यातले लोक जावं भायले सगळे एक्टिविस्ट हांगा येवन जेंच्यांनी हेका हातभार लावन आज ह्यो विशयाक जो सपोर्ट केलो तेन्ना तेंचे सगळ्यांचे आमी मनापासून थँक्यू म्हणटा. आणि जशें आमी सगळ्यांनी एकजूट करून आयज आमी फुडें सरून ह्यो विशय जसो आमी जागृताय दाखयली आणि एक प्रकारचे बाकीच्या गांवांक सुद्दां एक आदर्श जालो आणि ते खंय तरी बाकी खंय तरी हे सगळ्याक जागृताय जाली. तांकांय खंय तरी आयज आवाज उठोवपाचो खंय तरी तांकां सुद्दां एक खंय तरी वाड मेळ्ळी. त्या भाशेन अशेंच आमी सगळे एक जावन आमी फुडें या आणि हे प्रयत्न जे असे आसात की ते कब्जो करपाचे आमचे गांवपण नश्ट करपाचे हे आमी हाणून पाडया. हांव मेल्विन डिसोजा, हांव सेक्रेटरी ऑफ आरांबोल बायोडायवर्सिटी. जेन्ना पयले सुवातेर एप्रिशिएशन ह्या लोकांक, हांव कोणाचें नांव घेयना, एप्रिशिएट करता पयले ह्या गांवच्या आनी ह्या वाड्याच्या लोकांक. धाकट्यान भुरग्यान जाणटे ते भायर सरले आनी एकठांय येयले आनी आपल्या गांवाक कशें राखचें आनी ही जमीन कशी राखची तेचे खातीर त्या रस्त्यार उबे रावले. आनी एक न्हू दोन न्हू तेंच्यांनी अनेक मिटिंगे घेतल्यो. तेंच्यांनी हांव केन्ना तेंचे मिटिंगेक एटेंड जातालो, आपलेच कंट्रिब्युशन करून पयशे काडले. थोडे पणजे वयता आसतना पेजेन सुद्दां ते जेयले. पयले सुवातेर आमी सगळ्यांनी ताळयो पेटोवन तांकां एप्रिशिएशन दिवया. ही जी ता ती कोणाच्या मिनिस्टराक काय खिच्या CMाक नाल्यार खिच्या TCP मिनिस्टराक हांव क्रेडीट दिना. ह्या क्रेडीट दिता ते फक्त ह्या लोकांक. हांच्यांनी जो विशय आनी जे उबे रावले आपल्या विशय घेवन की हे जे कन्वर्जन जाला 3.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तांच्यांनी खर निशेध केलो आनी हाचे खातीर तांकां ही जैतिवंत गावली. दुसरें एकूच सांगूंक सोदता की आमकां सदांच उगडास धरपाच्या सगळ्या लोकांनी की माती ही आमची पयली, मागीर पाटी. जेन्ना आमी विसरतले की माती आनी माय पयली आनी मागीर पाटी तेन्ना असलो विध्वस जातलो. आनी हे हरमलाच न्हू, आमी जस्ट दुसरे विलेजीन गेल्यार मोरजे तशीच जाला 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन कन्वर्ट जाता. करगांव नेक्स्ट विलेजीन गेल्यार सेम प्रॉब्लम आसा, मांद्राय सेम प्रॉब्लम आसा. ह्या मिटिंगेंतल्यान हांव एक आव्हान करता ह्या गांवच्या लोकांक, तुमी भायर सरात. बाकी जे कोण आमकां सपोर्ट करता ते ऑटोमॅटिकली एकठांय जाता. तुमी पयले आसतले जेन्ना मशाल तेंच्यांनी भायर काडलेली तेंच्या गांवच्या लोकां बरोबर अनेक गोंयभर लोक येयलो, व्हडले एक्टिविस्ट जॉईन जाले, दुसरे गांवचे लोक जॉईन जाले. कित्याक तांच्यांनी पयलें की गांवांत कसलो त्रास जाता आनी हो त्रासाक तेंचे गांवचे लोक उबे रावल्या. सो हांव मागता बाकीच्याय गांवां कडेन की तुमी भायर सरा तुमचे गांव राखपाक, तरूच गोंयकारपण लागतले, गोंयकार हे अस्तित्व उरतले. नाजाल्यार आमी गोंयकार हे दिल्लीकारा खंड सोंपून वतले. म्हणून सगळ्यांक आनी एकदां उलो मारता की आपलो गांव सांबाळटले जाल्यार पयली गांवच्या लोकांची युनिटी जाय. सरपंचाक पंचाक कशें डिफीट करूंक जाय, कशें तुमी उलोवंक शकता तेंचे कडेन, कसो भंय घालूंक शकता ह्या गांवच्या लोकांचेर आसा. जेन्ना पयले तेंच्यांनी आपलो विशय मांडलो पंचायतीन, 9 पंच आसले, 9 पंचा कडेन जाप काडपाक तांकां भंय दिसलो. कित्याक हे सगळे लोक ग्रामसभेक एकठांय जाले. म्हणून लोकांक सांगता पयली इम्पॉर्टंट म्हणटा ती आमची ग्रामसभा आनी नेक्स्ट म्हणटा ती फोर्थनायट मिटींग. जेन्ना आमी असले मिटिंगे एटेंड करतल्यो, विलेजीन खंयची जमीन कन्वर्ट जाता, कशी कन्वर्ट जाता, कोण कितें आसा हाचेर आमकां म्हायती मेळटली. त्याच पर्यान आमी आमचो गांव राखूंक शकतले. आनी सोंपयता आनी एक विनंती करता, जशें जस्टीस रिबेलो म्हणटा, टू सेव गोवा द यूथ हॅज टू कम आउट. आनी जेन्ना हे यूथ आमी भुरगे भायर सरतले तेन्नाच आमचें गोंय राखतलें. जाणट्यांनी आमचें गोंय खूब वर्सां सांबाळलें. आतां पाळी युथाची. जॉब मेळटलो, काम मेळचें आसा तें विसरून सोडा. पयली माती, मागीर पाटी, मागीर जॉब. म्हणून मागता जस्टीस रिबेलोन जशें आव्हान केलां की येता ते संडेक सगळ्यांनी पणजे मेळपाचें आनी मिटींग आसा टू सेव गोवा. सगळ्या गोंयकारां कडेन विनंती मागता की तुमी एकठांय येवचें आनी हे मिटींगेक भाग घेवचें. पर्यावरण ही परिस्थिती अशी निर्माण जाल्या की पर्यावरण हे आमच्या गोमंतकाचें पोट जाल्लें आसा. हांगासर जो कालची जी मशाल मिरवणूक काडली ह्या पर्यावरण बचाव समितीन, त्या समितीन अनेक पर्यटक सहभागी जाल्ले मशाल घेवन. हे सगळ्यांचो एकच विचार आसलो की आमी जे गोंयान येता ते फक्त सोरो पिवपाक येना,
काल बियर घेतली म्हणजे जो आमचो गोमंतक आमचो देशी पर्यटक आसा तो फक्त पिवपाक येता पण तो भायलो अनेक जे पर्यावरण पळोवपा खातीर येणारे जे ट्युरिस्ट आसा ते कित्या खातीर येता जाल्यार हो संपूर्ण देश आमचो जो गोंयचो नेचर आसा तो पळोवपाक येता आनी परिस्थिती आसा हे पर्यावरण हे आमचें आतां पोट जाल्लें आसा आनी हे पोट जर हे अशें जर चल्लें जाल्यार हे पोट आमचें चलचें ना जर निसर्ग उरलो जितो जाल्यार आमी सगळे जाण उरतले ही एक गोश्ट जाली पण ह्या सगळ्या आंदोलनातसून एक सकारात्मक जो गोष्ट निर्माण जाली ती म्हणजे आमचो भुरगो भायर सरलो पण सगळ्यात महत्वाचो विशय आसा तो हे जी लेजिस्लेटिव्ह जी आमची जी असेंब्ली आसा ते असेंब्लीन एक कायदो करपाची गरज आसा आयज जसो नागालँड त्रिपुरा आसाम ह्या अनेक जी छोटी राज्य आसा ह्या राज्यांनी एक कायदो आसा कसलो कायदो की ही जी जमीन आसा ती दुसऱ्या राज्यांतल्या किंवा अन्य तांकां विकूंक मेळची ना आमचो गोंय आसा तो माणकुले गोंय आसा आमची जी समुद्र किनारपट्टी आसा म्हणजे तेरेखोल पासून केरी पासून काणकोण ही फक्त 105 किलोमिटरची आसा ती जर किनारपट्टी मेजली जाल्यार आणि संपूर्ण गोवा हो आसा हो सामको धाकटुलो आसा ह्या जेन्ना सुरेश प्रभू केंद्रीय मंत्री असले ते गोंयचे जावय आसात आणि केंद्रीय मंत्री ते गोंया बद्दल तांकां खूब कळवळ आसा हे सुरेश प्रभूंनी जायते फावटी सांगला की गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी एकदा तपासा म्हणून गोंय कितक्या लोकांक सांबाळून घेवंक शकता गोंयची कॅपॅसिटी आसा गोंयचे जे लोक आसा ते 7-8 लाख आसा आज गोंयांत 15-20 लाख लोक आसा एडिशनल ट्युरिस्ट येता हेंची सगळ्यांची व्यवस्था करता आसतना ह्या सरकारच्या नाके न येतात आणि जर अशा जर गोष्टी केले ह्या पर्यावरणाचो विध्वंस करून हे जर सगळे केले जाल्यार ह्या गोमंतकाचे फुडें कितें जातलें आमकां गोंय आमचें जशें हे जे माड आसा माड आमी श्रीफळा शिवाय आमचें काम जायना श्रीफळ देवाकय आमी श्रीफळ देवता आमी बांगड्याची कडी सचिन तेंडुलकर जेन्ना त्या हॉटेलाचेर येता सावथ गोवाच्या तेन्ना जेन्ना ते कुर्ल्याचें हुमण खाता ते कुर्ल्याच्या हुमणाक तो नाल्ल जावो पडटा तो नाल्ल जर पिकतलो जाल्यार बऱ्यापैकी पर्यटन जाय पडटा बरें पर्यावरण जाय पडटा बरें उदक जाय पडटा हे सगळे गोश्टी जाय पडटा आनी एक सांगांची दिसता ह्या आमच्या सगळ्या राज्याकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मावळ्यांनी दिल्लीच्या तख्ताक आव्हान दिले आणि दिल्लीच्या तख्ताक भय दिसतलो की हे सगळे मावळे एक येतले आपले तख्त फोडून उडयतले आणि हेंच्यांनी लाचारी पत करून ह्या दिल्ली बालांक आतां आमचे दोंगर फोडपाक परमिशन दिवपाक लागले ह्याच्या फुडें हे कशेंच आमी खपोवन घेवचे ना सगळो गोंयकार एक जातलो आज फर्दिंद्र वेलान आपलो उलो दिल्लो आसा ह्या फर्दिंद्र जस्टिसाच्या फाटल्यान सगळो गोंयकार रावन आमचो संपूर्ण फक्त हरमल जो गांवान न्हू तर संपूर्ण गोवा वाचोवपा खातीर ही पर्यावरण समिती संपूर्ण गांवांत अशा अनेक पर्यावरण समिती निर्माण जावं सगळे जाण ही जी आग गोबरेच्या आगीची ही जी आग जी मशाल पेटयली आसा ती संपूर्ण गोंयच्या पेडणे पासून काणकोण पर्यंत वयतली आणि ह्या सगळे जे पर्यावरणाचो विध्वंस करणारे सगळे आसा हांकां नेस्त नाबूद करून परत पर्यावरणाचेर विजय मेळटलो सेटलमेंट घेवन रद्द केल्लो आसा तसेच हे रद्द केला हा ताका आमच्या विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर तसेच आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत तसोच आमचो स्थानीक आमदार जीत आलोकर हेंचे प्रयत्न आसत तशीच आमची स्थानीक पंचायत मंडळ ह्यांनी आमकां वेळोवेळी सहकार्य केल्लो आसा हेंच्या सगळ्यांचे आमी आभार मानता आणि असोच हो लढो पर्यावरण प्रेमी आमी हरमलचे आणि अन्य गावातले सगळ्यांनी हेचे पुढे जे काही लढे असत ते आम्ही सगळ्यांनी एकत्र येऊन करचे आणि सगळ्यांनी ह्या लढ्यात सगळ्या आमच्या भुरग्यांक बरा यश दिवचा आमच्या भुरग्यांनी हा हेचे बद्दल बराच काम केल्लें आसा गोवा वाचोवपाचो असो आमचो प्रयत्न आसा ह्या प्रयत्नाक ह्या आमच्या ईश्वरान आमच्या स्थळांतल्या देवान राष्ट्रोळी आमचो राष्ट्रोळी ब्राह्मण वाडवळी हे सगळे जे देव असत तसेच आम्ही हे जे क्लीन करताना आमच्या स्थानिक ब्राह्मणाकडे आम्ही तेव्हा काय गारणा घातला असा की आमचा जो ह्या असा तू आमचा निर्विघ्नपणे आमचा ह्या एका यश मिळवून दी सगळ्यांचा कल्याण कर असोच पुढेच्या पुढे हे आमचे परिवार प्रेमी बरेचशी साथ दी सगळ्यांचा कल्याण कर या सगळ्या देवांच्या कृपा आशीर्वादाने त्यांच्या शक्तीने प्रेरणेने आपले जे सगळे हे बाळगोपाळ आहेत त्या सगळ्यांच्या प्रेरणेने आपण हा जो लढा 1924 मध्ये सुरू केला होता खरं म्हणजे त्यावेळी आपली ग्रामसभा झाली होती आणि याच्यामध्ये आपले जे स्थानिक पत्रकार आहेत दाभोलकर यांनी हा विषय सगळ्यांच्या लक्षात आणून दिला होता आणि त्यावेळच्या ग्रामसभेच्या वेळी सगळे जे आपले ग्रामपंचायतीचे सगळे मंडळ होती सरपंच असतील सगळे पदाधिकारी
या सर्वांनी आपण सगळ्या गावाने एक निर्णय घेतला होता की कोणत्याही प्रकारचा निर्णय जर घ्यायचा असेल तर तो ग्रामसभेच्या अखत्यारीच्या नंतरच घ्यावा, अशा प्रकारच्या सगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये आपली सगळी पत्रं गेली होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा मी ग्रामदेवतेच्या चरणी वंदन करून या कार्यक्रमासाठी आणि खरं म्हणजे चेंज ऑफ झोन जो केला होता तो 242-0 आणि 275-0 सिरियल नंबर 1 आणि सिरियल नंबर 2 असे हे 2 नोटिफिकेशनं मागच्या गॅझेटमध्ये आपल्या राजपत्रामध्ये प्रकाशित झाली होती. आणि आत्ता 25 डिसेंबरच्या राजपत्रामध्ये सिरियल नंबर 1 आणि सिरियल नंबर 2 म्हणजे एकूण जी पूर्ण आपली जी मागणी होती ती सगळी पूर्ण मागणी म्हणजे कन्व्हर्शनची रद्द झालेली आहे. त्याबद्दल आपले जे सगळे पर्यावरण प्रेमी आहेत, सगळ्या हरमल गावचे, या सगळ्यांचं खरं म्हणजे आम्ही ऋणी आहोत. पर्यावरण प्रेमी आणि या पर्यावरणपूरक असलेल्या सगळ्या या आंदोलनामध्ये ज्यांनी आपल्या सर्वांच्यासाठी मदत केली ती खरं म्हणजे वैयक्तिक स्वरूपाची असेल म्हणजे ऋण व्यक्त करावं लागणार आहेत. ते गोवा फाउंडेशनचे जे सगळे पदाधिकारी आहेत, मी एकट्याचं नाव घेत नाही, सर्व पदाधिकारी या सर्वांनी या सगळ्या आपल्या आंदोलनाला एक मोठ्या प्रमाणामध्ये मीडियाच्या वरती, प्रेस मीडिया किंवा आपल्या सगळ्या मीडियाच्या वरती हा विषय मोठ्या प्रमाणामध्ये सगळ्यांच्यापर्यंत प्रचारित केला. त्यामुळे हे सगळं आंदोलन जन आंदोलन होऊन गेलं. पुन्हा एकदा मी प्रत्यक्ष वैयक्तिकरित्या कोणाचे नाव न घेता हस्ते परहस्ते ज्यांनी आपल्या या पर्यावरण प्रेमापायी या सगळ्या आंदोलनामध्ये ज्यांनी साथ दिली त्या सर्वांचे आम्ही हरमलवासीय ऋणी राहूच, परंतु त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या आंदोलनासाठी आपल्याला पुन्हाही कंबर कसावी लागेल, त्यासाठी आम्ही सगळेजण सज्ज राहू.